भारतीय जनता पार्टी आमच्या देशभर आनी आमच्या गोंयान आमच्या हल्दोणा मतदारसंघान एज आमी हर घर तिरंगा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज आमी तिरंगा बायक रॅली एज आमी आयोजीत केल्ले आसा एंड भारतीय जनता पार्टी युवा अध्यक्ष ताणें हे ऑर्गनायज केल्लें आसा आमचो बाब रणजीत रोजगार आमचे मदें आसा आमचे स्टेट युवा अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकार तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनय चोपडेकर आमचे ZP सौ मनीषा नायक तशेंच आमचे सरपंच आमचे गांवचे सरपंच नॅशनल सरपंच बाब फ्रेडी फर्नांडीस सुभाष मोरजकार बस्तोरचे सरपंच आयज आमचे पक्षाचे पदाधिकारी सगळे आमचे मंडळ युथ सगळे सदस्य आयज मोठ्या प्रमाणात आयज आमी ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा सगळ्यांक खबर आसा की ऑन 15th August इज आवर इंडिपेंडन्स डे and as a respect of all the freedom fighters who gave their lives and today we are enjoying the freedom in India. Today we are celebrating this Har Ghar Tiranga and मुझे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक घरान आयज हर घर तिरंगा लायतले ते that tricolor flag will be placed in each and every home. So that speaks of a lot of equality, peace and love among all the Indians. So it's very important that we have to carry on this and our call is there from our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, also from our President Nadda ji and Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant and our President Mr. Tanwar ji is also a Rajya Sabha member, that everywhere this program has to be successful. And over the years, we have been a success for the last 10 years in organizing this program. And today we can see that with the support, you see it's quite a big, huge line of all the karyakartas, maybe yuva, maybe mahilas, maybe sogle zante, sogle senior, sogle alyasa, mote parliament. So let us make sure that my request to everyone to make sure that they maintain discipline. They are very careful, and of course I would like to thank also the police department, the PI traffic malon for all the support and that this event be successful. आज आम्ही हांगासर आमच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त हांगासर एक रॅली आयोजित केल्ली आसा. त्या रॅलीक आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे भाजपाचे उपाध्यक्ष तशेंच आदले आमचे हांगासरले आमदार श्री ग्लेन सुद्दां तिकलो आसा. तशेंच आमच्या मदीं युवा मोर्चाचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब समीर मांद्रेकर आसा. आमचे ZP सौ मनीषा तशेंच आमचे बाकीचे आमचे सगळे पदाधिकारी आसा. सगळेच हांगासरले सरपंच युवा अध्यक्ष बाब रणजीत तशेंच सगळे कार्यकर्ते जे हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेले आसा त्यांचे हांगासर स्वागत आसा. आयज जशें गोंयभर सगळ्या राज्यान सगळ्या विविध मतदारसंघान मोटरसायकल रॅली आयोजीत केल्ली आसा तशेंच आज हे हळदोणा मतदारसंघान ही रॅली हांगासर सुरू जाता. ही रॅली हांगासर सुरू जावन ती बस्तोडा मेरेन वयतली. हांगासर मोठ्या संख्येन युवा बी हांगासर सगळे हांगासर पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. सगळ्यांक विनंती आसा की बरे भशेन शिस्तीन एकी सायडीसून लोकांक त्रास करिनासतना ही रॅली सक्सेसफूल करची. युवा मोर्चान आयोजीत केल्ली आयची ही तिरंगा यात्रा बायक रॅली आमच्या मदीं आसा आमचे पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष तशेंच हल्दोणा मतदारसंघाचे आदले आमदार सर ग्लेन सुद्दां टिकलो, आमची ZP मेंबर मॅडम मनीषा नायक, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विनयभाई चोपडेकर, आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष रणजीत, उपस्थित सगळे हांगासरले पंच मेंबर, सगळे प्रमुख कार्यकर्ते तशेंच युवा कार्यकर्ते. जशे विनयभाईन सांगलें की ही जी रॅली आसा म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसतलें की फाटलीं कितलींशींच वर्सां भारतीय जनता पार्टी हो इंडिपेंडन्स डे जेन्ना येता तेन्ना व्हडा हितून सेलिब्रेट करता. म्हाका दिसता खुबशे पक्ष आसात, खंयचे पक्ष अशें सेलिब्रेट करना पूण भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करता. आनी हो जो इव्हेंट आसा तो भारतीय जनता पार्टीक खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक लागून की हे जे स्वतंत्र आमकां जे मेळ्ळेलें आसा ह्या स्वतंत्र फाटल्यान खुबशे जे आमचे सेनानी आसा, फ्रिडम फायटर्स आसा, तेंच्यांनी आपले जिवाचो बलिदान दिलेलो आसा, ते खंय तरी शहीद जाल्लेले आसा. आनी आयज तांकां लागून ही जी फ्रिडम आमकां मेळिल्ली आसा आमी एन्जॉय करता. आयज आमी मोकळेपणान भोंवतात, आमी आयज फ्रिली उलयता. ही फ्रिडम आसा ती खंय तरी ते आमचे फ्रिडम फायटर्स आसले, भगत सिंग सारकिले, सुखदेव सारकिले, राजगुरू सारकिले, तांकां लागून ती आयज आमकां मेळिल्ली आसा. आनी ही फ्रिडम आमी खंय तरी जपून दवरपाक जाय. पयरचो जो प्रोग्राम जालो मन की बात तेन्ना आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर उलयताले तेन्ना तेणी एक रिक्वेस्ट केल्ली की सगळ्यांक
हो जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम आम्ही जेन्ना सेलिब्रेट करतले, प्रत्येक लोक जेन्ना आपल्या घरान तिरंगा लायतले तेन्ना घरान जो यंगस्ट मेंबर आसा, ल्हान जी भुरगीं आसा तांकां घेवन हो तिरंगा लावपाची गरज आसा. कित्याक तर ही देशभक्तीची भावना आसा, हो आमचो फ्लॅग आसा तो कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट आसा ते तांकां कळपाक जाय. ल्हान आसतना जर आमी तांच्या मदीं देशभक्तीची भावना आमी जागृत केली तर देश आमचो फुडें वयपाक कोणूच आमकां हे करूंक शकना. आयज तुमी पळयता आसतल्यात की भारत देश आनी पाकिस्तान हे वांगडा स्वतंत्र जाल्ले. एक दीस पयलीं 14 तारखेर पाकिस्तानाक फ्रिडम मेळ्ळी आनी 15 तारखेर आमचो भारत देश इंडिपेंडन्स जाल्लो. पूण आयज भारत देश खंय पावलेलो आसा तो तुमी सगळ्यांनी तुमी पळयता आसतल्यात. आयज आमची जी अर्थवेवस्था ती 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी जाल्लेली आसा. आयज आमचो देश आसा तो चंद्रार पावलेलो आसा. पूण पाकिस्तान जो एक दीस पयलीं फ्रिडम मेळ्ळी तो खंय तरी आयज थंयसरले लोक आसात ते भूकमारीन हे जाल्लेले आसा, एकामेका कडेन झगडटा एक टायमची रोटी खावपाक लागून. तर हांव आमचो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां थँक्यू म्हणटा की आयज आमचो देश हो इतले फुडें हेल्ल्या कारणान. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.